Job, chapter 14. एके ostorek zolmololea मनशाचें जिवीत मottvem आनी कोxttamnim भरललें. तो एका फुला पोरी fulta आनी रोखडोच bavta आनी savllê भाशेन nanch जाता. असले तोरेचे रचनेचेर नदर घालून तुज्या फुड्यान ताका नितीक उबो कोत्ताय. कोणाच्यान म्हूण मेल्ल्या वस्तूंतल्यान कितेंच निवळ उपसूं येता? कोणाच्यानूच जायना. जेन्ना ताचे सगळे दीस मेजलले आसात आनी ताचे म्हयने तुज्या हातांत आसात आनी जेन्ना ताच्यान उपूंक जायना त्यो शिमो भायर आयताय, ताचे वेली नदर कुशीन काड. एका दिसवड्याच्या वावराड्या पोरी ताणें आपले निमाणे दीस शांतीन सारचे खातीर ताका एकसुरो सोड. एका कातोल्लोल्या रुखाक लेगीत भरवांसो आसता ताच्या मुलाक. नव्यान कोमऱ्यो फुट्टात. ताका नव्यो खांद्यो येत रावतात. ताची मुलां जमनीन जून जाल्यां जायत आनी ताचीं पालां भितर मोरूंक पावल्यां जायत. तरी आसतना उदकान शिंपल्यार एका तोन्न्या झाडा भाशेन ताका कोमऱ्यो फुट्टल्यो. पूण मनीस कितें? मनीस मरता आनी ताचो शेवट जाता. तो मरता आनी तो खंय उरता. तोल्यांतलें उदक सुकलल्या वरी आनी व्हांवत्यो नदी सोंपून सुकतात ते परी मनीस मरता आनी केन्नाच जिवंत जायना. मोलो बासो पर्यान ते केन्नाच जिवंत जावचो ना. आपले न्हिदेंतलो ते केन्नाच जागोवचो ना. तुजो राग निवो पर्यान तुवें म्हाका पातालांत धांपून लिपयल्यार आनी उपरांत म्हजो उगडास करपाक खेरीत वेळ सांबाळून दवरल्यार पुरो आसलें. मेलोल्या मनशाच्यान आनीक जिवंत जावंक जाता? म्हज्या कोश्टांचे सगळे दीस बोलांता मेरेन म्हजे सुटकेक हांव आशेन रावतलों. तूं उलो मारतलोय आनी हांव तुका जाप दितलों. आनी तूं म्हाका आपले रचनेक पळोवन खोशी जातलोय. आतां तूं म्हजें दर एक पावल तपासताय तेन्ना म्हज्या पातकाचेर तूं आपली गुपीत नदर दवरचो नाय. म्हजें पातक तुवें एके पिशवेन बंद करून दवरलां आनी म्हज्या अपराधांचेर तुवें धांपणें घातलाय. कोटा, जे परी दोंगर ओखेरेक कोसळटात, खडपां आपल्या जाग्यावेलीं कुशीन सरतात, खडपां उदकान झरून वेतात, पावसाचे लोट धर्तरी धुतात, तेच परी तूं मनशाच्या जियोवपाच्या विस्वासाचो भस्म कोत्ताय. तूं ताचो सासणाक भस्म कोत्ताय आनी तो सोंपता. ताचें मुखामोळ पाड करताय आनी उपरांत ताका कुडेक मारताय. ताच्या भुरग्यांक घडये भोवमान मेळत, पूण ताची ताका खबर नासता. तांचें निसणटोन जाल्यारूय ताका पर्वा नासता. ताका फकत आपलेच कुडीची दूख आनी स्वताच्या मनांतले कोश्ट जाणवतात. देवाचें उतर हें.